डिमांडाचेर डिस्कशन करताले. जरी काही त्यांचे लेबर्स ऑफिसरांबद्दल अपशब्द वापरताले तरी आसतना आमी टोळ ढासळनासतना म्हणटा अशें थंडपणान तेंचे कडेन बार्गेनींग चालू दवरलेली. पण काल ज्या प्रमाणान तेंच्यांनी CCPच्या व्हेहिकलांचे डॅमेज स्टार्ट केली, वारे सोडले, पंक्चर केले, आमचे वॉटर कनेक्शन तोडून उडयले, फूल बिल्डींग प्रिमायसिसान लिचड म्हणजे घाण जे हे आसता पळय मेळटा उदक, ती घाण सगळी हांगा उडयली. आनी क्रावड जो सारको एब्यूज करपाक म्हणजे हें करपाक लागलो, एक्सायट जावन सामको हांगा एंट्रन्स ब्लॉक केलो. जे स्टाफ काम करपाक सोदताले तांकां आडोवपाक अशें सगळे जे अंधाधुंदी ज्यो स्टार्ट केल्यो. तेजे उपरांत आमी एक डिसिजन घेतलें की इतले थंडपणान जो तेंचे कडेन जो डायलॉग चालू आसा तो डायलॉग चालू दवरून आनी कितें करता. पूण हांवें म्हज्या ऑफिसरांकूय सांगलें की सद्या कांयच डायलॉग करपाची गरज ना, पयलीं तांकां कामार जॉयन जावं दी, मागीर कितें तें पळोवया म्हणून. पूण डायलॉग बंद करता आसतना आमी एक एश्युरन्स दिता की जे आमी 221 वयल्यान 300 जी सॅलरी जी वेजीस जी 221 इतली वर्सां आशिल्ली ती 300 केल्या. ती आमी 300 दितलेच. आमी फाटल्या 5 जुनाक तांकां तेंचे जे डिमांड एक्सेप्ट जाला ते ओरली जरी आमी एक्सेप्ट करून थारोवंक ना तर ते आमी रिटनूय तांकां तेंचे जे डिमांड्स हे जाल्लेले आसा एक्सेप्ट ते 5 जुनाक आमी तांकां लेटरूय धाडिल्लें आसा. लेबरांक हांव कालच्यान अपील करिता की तेंच्यांनी जॉयन जावचें आनी ज्या तरेन हांगा जी धुमशाणां घालता ती बंद करची. कारण आमी लेबर फ्रेंडली आसल्या कारणानूच ते लेबर फ्रेंडलीच आसा, लेबरां कडेन खेळपाचें आमकांय ना. पूण त्याच बरोबर पणजेकारा कडेन कोणें खेळचें न्हू. त्यामुळे जर तर तशे तरेचें आंदोलन फुडें व्हरत जाल्यार आमचे कडेन एजमा लावचे शिवाय आनी कांयच उपाय उरचो ना. आनी त्यामुळे हांवें ती सरकारा कडेन विनवणी केल्लेली आसा. फुडें ज्या तरेन ओवरऑल स्ट्रायक ज्या तरेन फुडें वचत लागलेलो आसा त्या प्रमाणें आमकां जे जर तर ते हांव अजून अपील करता फाल्यां सकाळ मेरेन सगळ्यांनी जॉयन जावचें जाल्यार फुडें जर एजमा लागत, कित्याक ही एसेन्शियल सर्विसीस आसा, त्यामुळे तेंच्यांनी जॉयन जावचें. जाल्यार एजमा लागले जाल्यार तेंच्या हेका ते जबाबदार आसतले.